Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. सो म्हजें नांव वेलांका आलेमांस. सेंट फ्रांसीस झेवियराचे चड खुरपा आनी व्हडलीं बेसांवां आसात, न्हय हालीं म्हज्या गोराब्याचेर पूण आख्खे गोंयकारांचेर. ल्हानपणीसान आमी नोयेना येतात आनी नोयेना येयना जाल्यार ओरोस देखून सारको वचना. आनी सदांच ते आल्तराचेर हांव वाचप करतां ल्हानपणीसान. एक नोयना दीस देखून तें वाचप म्हणल्यार देवाचें व्हडलें बेसन. आनी हांव जाणा आनी आमचो सगळ्यांचो विस्वास, इट इज आवर फेथ that till Saint Francis Xavier is there in Goa, nothing can happen to Goa. He guards us, guides us, protects us, and literally shows us the path to help ourselves and help others. So once again, I wish everybody a happy feast of Saint Francis Xavier. Thank you.